जो प्रश्न आता विचारला ताका आन्सर मुख्यमंत्र्यान दिला 5,000 and odd vacancies will be filled in near future. म्हजो प्रश्न इज व्हेरी सामान्य प्रश्न. इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लासाक ह्यातूंत रिजर्वेशन आसतलें. नंबर 1. जो डिस्प्यूट ST भुरग्यांचो आसा आनी तांणी 2003-2004 एक सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक लेटर केल्लें की तांचो जो बॅकलॉग वॅकन्सीज आसा ते आमी भरतले म्हणून आनी ते भरपाक जाय म्हणून. आनी गव्हर्मेंट दॅट टायम एश्युअर्ड सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान. आनी तिसरो OBC त्या वेळार कमी केल्ल्यो. हे सगळे त्या वेळार तुमी प्रश्न सोडटले काय ना? मातसो रिपीट करात प्लीज. सवादी महाशय, म्हणजे 3 प्रश्न हातूंत ऍड करता. फक्त रिजर्वेशनाचेर इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास हातूंत ऍड जातले की ना? इट इज इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शन. नंबर 2. 2003-2004 सोशल वेलफेअर मिनिस्ट्रीक काही ST जी ऑर्गनायझेशन आसा तांणी लेटर केल्लें की बॅकलॉग वॅकन्सीज ज्यो STच्यो आसा त्यो भरपाक जाय. हो एक. तातूंत OBC आशिल्ल्या कारणान ते सेपरेशन जातना ते केलें ना. ते सगळें आतां तुमी बरोबर करतले काय ना? हो म्हजो प्रश्न. पर्सेंटेज वायज. स्पीकर सर, हांवें आतां कंबायन प्रश्नाचें उत्तर दिता. माननीय लुईजीन बाबू हेणेय प्रश्न विचारलेलो की तांच्यांनी सांगलें की त्यांच्या मतदारसंघातले 27 इंजिनियर जे आहाय बेकार आसा ते LDC पोस्टाक एप्लाय करतात. आतां तुमी LDC पोस्ट कोणाक दितलो काय म्हणून विचारतात. ओके. आतां बरेचशे फावटी हांव कित्याक सांगता, म्हाजो एक्सपिरियन्सूय सांगता. फाटलेय फावटी हांवें मुद्दामून आमची मॅडम एलिना जी आसा ही फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्ली, तांच्या डिपार्टमेंटान प्यून पोस्ट आयिल्ले. हांव ताचे कडेन गेल्लो म्हाज्या एकट्या प्यून पोस्टाक काम दी म्हणून. मॅडमीन म्हाका कितें सांगचें तेंय सांगता तुमकां. सर म्हणपा लागली UC म्हणपा लागले. वॉट इज दीस काय म्हणपा लागले. एडवोकेट LLB जाल्ल्या भुरग्यान त्या प्यून पोस्टाक एप्लाय केल्लें. म्हणजे तुमी गोंयची परिस्थिती शिक्षणाची खंय पावल्या ती पळयात. खरें म्हणजे LLB जाल्या उपरांत एखादो भुरगो प्यून पोस्टाक एप्लाय करता ही लांछनास्पद गजाल आसा. आतां कदाचित त्या प्यूनाची एग्जाम तो LLB जाल्लो भुरगो पासूय जातलो म्हणल्या उपरांत तिका फाल्यां सकाळी तो सिलेक्टूय करचो पडटलो. बरेचशे फावटी हांव पळयता की खूब जाण ग्रॅज्युएट जाल्ले भुरगे थंयसर एटेंडंट म्हणून काम करता. हें योग्य न्ही. इंजिनियर आमकां थोडोसो मायंडसेट जो आसा हो भुरग्यांचो बदलचो पडटलो. कारण एखादो इंजिनियर जर जेन्ना जाता, म्हाका दिसता इंजिनियरींग कॉलेजीन सुद्दां म्हणजे हेज्या खातीर म्हणजे इंजिनियर जाल्या उपरांत तो ताका सरकारी नोकरी मेळटली म्हणून डिपेंड रावंक जायना. ताणें एक तर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सुरू करप अत्यंत गरजेचें आसा. अदरवायज प्रायवेट सेक्टरान ज्या कॉम्पिटिशनान वचप अत्यंत गरजेचें आसा. गोंयांतलो प्रत्येक जाण जर म्हणटलो की म्हाका सरकारी नोकरी जाय, सरकारी नोकरी जाय, कितल्या लोकांक गव्हर्मेंट सरकारी नोकरी दितले? विच इज एट प्रेझेंट म्हाका दिसता मोर देन 55,000 गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज आर देर वर्किंग इन द गव्हर्मेंट. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम मेळोन आतां एक 5,000 एडवर्टायज जाल्या आनी एक कदाचित एक 3,000 जातले, एक 8-10 हजार जातले. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजाच्या रिकॉर्डानुसार खरें म्हटलें फाटले फावटी एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टरान कितें तरी 1 लाख आनी वयर कितें तरी फिगर सांगलेली. जे प्रायवेटान जॉब करता बट तरी सुद्दां ते लेबर एम्प्लॉयमेंटान तांचे व्हडले लिस्ट आसा. बट तांचो तो एक प्रयत्न आशिल्लो तेन्ना की दे आर कनेक्टेड विथ द प्रायवेट एम्प्लॉयमेंट कोणाचो करता ताचे कडेन तेंच्यांनी कनेक्टूय केल्लें म्हणजे कळचें की हे लोक जे आसा हे प्रायवेटान कामाक आसा आनी हे लोक खरेंच बेकार आसा. हो तेंच्यांनी एक बरो एक्सरसायजूय तेन्ना केल्लो. खरें म्हणजे ती गरज आसा. कारण प्रत्येकाक जर आमी गव्हर्मेंट नोकरी सोदपाक लागली जाल्यार ती गव्हर्मेंट नोकरी मेळची ना.